अक्षर मांद्रे हांगासर आसात आनी आमच्या मदीं आयज पूर्ण पंचायत बॉडी आहा, आमचे सरपंच आहात, वॉर्ड मेंबर आहात, तशेंच चेतना झेडपी आमची कारा, मागीर तशेंच प्रशांत नाईक, आमचो रोजा आनी सरपंच आमचो रॉबर्ट फर्नांडीस, तसोच फिल्पा आहा आमचो सरपंच, तसोच धारगांवचो झेडपी नानू हरमलकर आनी सगळे आमचे हांगासर स्थानीक. सगळ्यात पयलीं खूब बरें दिसता की आख्ख्या मांद्रे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट म्हणटात ते चालू आहा आनी बरे जोरान चालू आहा. आनी हे शक्य जालां फक्त स्थानीक आमचे जे वेल विशर सपोर्टर आहात आनी तशेंच स्थानीक पंचायत जी मांद्रे पंचायत जी आहा, जी डेव्हलपमेंटा विशयी सदांच म्हाज्या वांगडा रावलेली आहात. मागीर ते ग्रावंडा विशयी जावं, फीश मार्केटा विशयी जावं, किंवा बाकीचे इतर प्रोजेक्ट जे येवपाक आहात, म्हणजे 1-2 म्हयन्यांनी तेंचे फावंडेशन स्टोन जावपाचे आहात. आयज हॉट मिक्सिंग हे जुनूच्यान आमी कोरगांव बॉर्डर मेरेन हे हॉट मिक्सिंग आनी रोड वायडनींग करपाचे आहात आनी टोटल कॉस्ट हेजो 3 कोटी 12 लाख आसा. आनी म्हाका दिसता लाँग पेंडींग इश्यू आतां प्रशांतान सांगला अशें खूब जाण वाट पळयताले केन्ना हे रोडाचेर डांबार पडटले काय म्हणून, कित्याक प्रत्येक पावसान त्रास जातालो. प्रत्येक म्हणजे 3 वॉर्ड लागतात हेका, आनी ह्या 3 वॉर्डाचेर वॉर्ड मेंबराक 4 वॉर्ड लागतात. 4 वॉर्ड मेंबरांक ह्यो त्रास फेस करचो पडटलो स्थानिका कडल्यान. पूण म्हाका दिसता आतां ह्यो हॉट मिक्सिंग आनी रोड वायडनींग जाल्या उपरांत ह्यो प्रॉब्लम कंप्लिटली सॉल्व जातलो. तेका लागून सगळ्यांत पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक तेंचेर मॅक्झिमम कामां आमची मांद्रे मतदारसंघात प्रायोरिटीचेर करून दिल्ली आहा. तशेंच आमचे PWD मिनिस्टर, आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हेंकाय धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आमचे ते मंत्री जाल्या पासून खंयचीच कामां पेंडींग दवरूंक ना. मांद्रे मतदारसंघा म्हटल्यार सगळे हातीन घेतलेले आहा. बेगिनात बेगीन आमचो चोपडे, म्हाका दिसता नेक्स्ट फुडल्या म्हयन्यान फावंडेशन स्टोन पडटा चोपडे टू मांद्रे फर्स्ट फेज जुनशे मेरेन, आनी सेकंड फेज तेच्या उपरांत सेकंड फेज आमी जुनशे वयल्यान केरी मेरेन करतले. सो तो मेजर व्हडलो प्रोजेक्ट. आनी पायपलायन जी आहा, आतां जेन्ना सांगताले की रस्तो केल्या उपरांत म्हणजे हॉट मिक्सिंग केल्या उपरांत रस्ते खणटात आनी पायपलायन उदकाची पायपलायनींग लागून ते रस्ते खणप जाता. हेका लागून आमी म्हाका दिसता एंटायर 40 मतदारसंघांतल्यान पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मांद्रे घेतला. आनी तुमी पळयता आसतले पायपलायन पायपां सगळीं हाडून दवरलेली आहा आनी ते आमी 3 ते 4 दिसां भितर चोपडे टू केरी मेरेन म्हणजे 33 किलोमिटर्साचे पायपलायन आहा ते दोनूय वाटेन रस्त्याचे घालतात. म्हणजे खंयच्याच स्थानिकांक मेजर मेन रोडाच्या म्हणजे ह्या सायड दोनूय सायडीन जी घरां आहात तांकां जर कनेक्शन घेवपाचें आहात जाल्यार ते रस्तो खणपाची गरज ना. दोनूय सायडीन पायपलायन आसतले आनी त्या पायपलायनीन तेंच्यांनी आपले कनेक्शन करप. म्हणजे ह्या प्रमाणे आमी मांद्रे मतदारसंघ कंप्लिटली प्लॅन आउट करून आमी डेव्हलपमेंटा विशीं फुडें सरल्यात. मागता अशेंच सगळ्या स्थानिकां कडेन अशेंच तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद आसचे आनी गव्हर्मेंटाचो कंप्लीट आमकां सपोर्ट आहा आनी आमी हेच्या फुडें तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा. आनी अशेंच मांद्रे पंचायत म्हाज्या वांगडा डेव्हलपमेंटा विशीं रावल्या तशीच फुडें सुद्दां रावची. धन्यवाद. आहात काही वर्क ऑर्डर्स उरल्यात पूण मेजर म्हणटात ते आतां मोरजी पार्शा मोरजी कंप्लीट जाला. पार्शा ऑलरेडी काम चालू आहा. फक्त 30 MLD प्लांट जे 75% कंप्लीट जाला आनी फुडले पार्शा टू चोपड्या मेरेन ती पायपलायन घालपाची उरल्या. ती ह्या 2 म्हयन्यांनी ती कंप्लीट जाता. टेस्टिंग जातले म्हणजे एप्रील मेरेन 30 MLD प्लांट आमचो स्टार्ट जातलो. 30 MLD प्लांट आमी बरें दिसता की जेन्ना हे डेव्हलपमेंट करता तेन्ना लायट, उदीक आनी रस्ते हे इम्पॉर्टंट आसतात. आनी उदीक हे आमी पळयतात की आमदार जाल्या उपरांत म्हाका हांवें 1.5-2 वर्सां हांवें सफर केला कित्याक कंटिन्युअसली फोन येताले की 8-8 दीस सुद्दां उदीक नासलेले. आयज खंय तरी 15 MLD दुसरो स्टार्ट करून खंय तरी पयऱ्यान तरी उदीक येता. पूण जेन्ना ह्यो 30 MLD प्लांट जातलो आमी एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सींत 12 वरां तरी उदीक मेळटलें हे एश्युअर करतात. पूण आमी 2 विलेजीस प्रायोरिटीचेर घेतल्यात. म्हणजे आमी नॉर्थ गोवान फर्स्ट कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली मांद्रे आनी मोरजी. आमी 24 वरां उदीक दिवपाचें आमी प्लॅन आउट केला. आनी 24 वरां उदीक दिल्या मुळे आमी डेव्हलपमेंटा विशीं कितले फुडें आहा आख्ख्या गोंयांत तेचे वयल्यान कळटलें. सो एप्रील ते मे म्हयन्यान 30 MLD प्लांट जातलो आनी ते पायपलायन जाल्या उपरांत तो वर्क ऑर्डर जाले, तेंची कामांय चालू जाल्या. हॉट मिक्सिंगा फक्त पायपलायन जाल्या उपरांत हॉट मिक्सिंग जातलें. सो मेजर एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे मेन रोड्स आहा तितके सगळे बाय एप्रील काबार जावंक जाय. फक्त मेजर मेन रोड आहा तो हॉट मिक्स कित्याक पायपलायन घालप बाय डिसेंबर 50% जातलो आनी तेच्या फुडें तो इमिजिएटली 2-3 म्हयन्यांनी तो कंप्लीट जातलो. थँक्यू. सगळ्यांक नमस्कार करून हांव गांवचो सरपंच. आज
जे वॉटमिक्स करपाचें जे आमचे वॉर्ड नंबर 9 ह्या जंक्शना सावन अप टू कोरगांव बॉर्डर हे चालू करपाचें आमच्या आमदारान जायतो त्रास घेवन हें ताबडतोब पावसा पयलीं जावचें म्हणून ताणें घेतलें काम हातीन घेतलें आनी जायतो लोक तुवें पळोवंक गेले जाल्यार जायतो लोक हाजीर आसा आनी तातूंतसून कळटा हें काम कितलें इम्पॉर्टंट आसलें तें आनी हें काम करता आसतना हांव एकूच उलो मागता लोकांक आमच्या तांणी कोऑपरेट करचें आनी आमी जायत्या वाठारांचेर पळयता हॉटमिक्स जाल्या उपरांत लोक रोडाचेर उदक सोडटा आनी हो हॉटमिक्स डॅमेज जाता आनी एक वर्सान काबार जाता मागीर लोक आमदाराच्या नांवान बॉम्ब मारता की आमदारान कसलो रोड केला काय आपलो लोक पयलो आपूण चिंतिना की रोडार आपूण कितें करता तें हें हॉटमिक्स घातल्या उपरांत ताका नात म्हणल्यार एक मन तरी जाय बरें बसपाक तें लोक नेक्स्ट डे उदक सोडटा आनी रोडाची वाट लायता मागीर सरकाराक बॉम्ब मारता ताका लागून लोकांनी कॉपरेट करपाची चड गरज आसा हो रोड बरो मेंटेन उरतलो जाल्यार ताका लागून सगळ्यांक काळजान सावन देव बरें कर म्हणटा तेच भाशेन आमच्या आमदारान ही जायतीं कामां हातान घेवन सगळीं काबार करपाची पावल मारलें आनी आनीक जायतीं कामां उरल्यान मदें मातशी ती झडपी इलेक्शनाक लागून मातशी फाटीं उरली आनी उरलेलीं कामां सगळीं इलेक्शना पयलीं काबार जातलीं आनी फुडलो 27 आमदार आमचो जीत आरोलकर आसतलो हाचे वयर दुबाव ना देव बरें अजूनच फडे आमच्या वांगडा आसा आमचे जीतभाई आमचे एमएलए जीतभाई तशेंच आमचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस डेप्युटी सरपंच झेडपी मेंबर तशेंच इतर पंच मेंबर प्रशांत नायक लिंगेन आमचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आयज हांगासून रस्त्याचें रुंदीकरण आनी डांबरीकरण जातलें ते सावंत वडापेर ह्या रस्त्याक लागून आमकां मदींचे खूब त्रास जाताले सो आयच्यान हो रस्तो सुरवात जाल्या बद्दल ताका ते त्रास आमकां फुडें जावचे ना आनी हांव भाईक थँक्यू म्हणटा की हो रस्तो आमकां पावसा पयलीं भाईन आमकां करून दिल्या बद्दल आनी हो बेगिना बेगीन तो जावचो म्हणून तशेंच आमचे सगळे CM सराकय हांव थँक्यू म्हणटा तशेंच PWDचे एमएलए तांकांय थँक्यू म्हणटा आमचे JE कोण आसा सगळे हांगा उपस्थित आसा सगळे पत्रकार आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ तांकां सगळे हांगा जमल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा सगळ्यात पयलीं देवदेवताक नमस्कार करता देवी भगवतीक नमस्कार करता आयज हांगा आमी जुनस वाडा आसा आनी आयज हांगा फोटोन हांगा इनॉग्रेशन जाल्लें आसा हॉट मिक्सिंग हे हांगसून जे जुनस वाड्यासून ते कोरगांवच्या बॉर्डरी पर्यंत हे हॉट मिक्सिंग जातलें आनी ह्या इनॉग्रेशनाक आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई तशेंच मांद्रे पंचायतीचे सरपंच पंच सगळे पंच स्थानीक पंच झेडपी आनी सगळे ज्येश्ठ नागरीक जे गव्हर्मेंट स्टाफ हांगा आसा आनी भाईच्या हातीन जे भाईन अशें म्हणटा की कसलें काम करपाक म्हणपाक सोंपें आसता पूण तें प्रत्यक्षात घडोवन हाडपाक खूब कठीण आसता हें काम हांगा जे हांगा सुरवात केलें आनी ही फायल जे फुडें धाडली ती पास करून हाडून ज्या इनॉग्रेशन जालां त्या बद्दल हांव भाईच्या मना पासून अभिनंदन करता सगळे गव्हर्मेंट स्टाफ आसात ते हांगा आयल्यात तांकां हे दामर घालतना जेन्ना घरांनी वाटे वाटे खूब प्रश्न येतात आनी प्रॉब्लम सॉल्व जाता की आपआपल्या दारान मातशें घालचें ते प्रॉब्लम सॉल्व करतलो बाई सॉल्व करतलो तांची पुरा स्टाफ आसा तोय सॉल्व करता आनी हे इनॉग्रेशन जालें अशें जाहीर करता धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.